थँक्यू म्हणपाक आयली प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता. जे जे लोकांनी आमकां फंडिंग केला ते 100 रुपया जावन 10,000 रुपया जावन 50,000 जावन वॉट एव्हर, जो फंडिंग आमकां तुमच्या हार्ड अर्न मनी, तुमच्या कामाच्या पयशांनी जो आमकां तुमी केले, तेका लागून आमी इलेक्शन कंटेस्ट करपाक पावले. तेका लागून आमचे जे एक्सपेन्सीस आसले, जे बॅनराचे जावं ना जाल्यार फ्लॅक्सांचे जावं ना फुटबॉलाचे जावं ना जाल्यार बाकीचे जावं कॅम्पेनिंगाचे जावं ना पेपराचेर एड दिवपाचे जावं आमचे क्रिमिनल रिकॉर्ड्सांचे, सगळ्याचो जो एक्सपेन्स आसलो तो तुमच्या फंडिंगेक लागून, तुमच्या डोनेशनाक लागून आमी ते करपाक पावले आनी हे इलेक्शन आमी कंटेस्ट केले. आमी हेच्या पयलीं गोंयांत इलेक्शनाक वयताले, हांगा गोंयांत जी इलेक्शनां आसतालीं हितून रिलिजनाचो वापर जायनासलो. पण आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयांत तो ट्रेंड चालू जावपाक लागला. हांगा रिलिजन खतरे में हे म्हणून हांगा वोटिंग सद्याक मागतात. रिलिजन खतरे में हे म्हणून हांगा कॅम्पेन जाता. हांगा डेमोक्रेसी थंय उरली, कॉन्स्टिट्युशनूय थंय उरलें. हांगा रिलिजनाच्या नांवाचेर वोटर्सांक इन्फ्लुएन्स करपाचें काम ह्या इलेक्शनाक जालें. ते बीजेपीनूय केले, ते काँग्रेसीनूय केले. हो डायरेक्ट आमचो आरोप. एज अ गोंयकार म्हणून इलेक्शन कंटेस्ट करपाक तेंच्या कडेन जालें ना, जावं ती बीजेपी ना जाल्यार ती काँग्रेस. ह्या दोगांकडे गोंयकारांच्या मुद्द्यांचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावना. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे म्हादयचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावना. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे गोंयांत जे मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता, जे स्लम्स जाता, ड्युअल वोटिंग कार्ड्स जाता, गोंयचे जमनी काबार जाता, गोंयचे जागे काबार जाता, गोंयचे अस्तित्व काबार जाता, हेचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जाता. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे गोंयकार कोण, तुम्ही आयज गोंयकार गोंयकार करता, गोंयकार कोण हो डिफायन करपाच्या इश्यूचेर हेंच्याकडे इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जाता. हेंच्याकडे जाले जाल्यार फक्त रिलिजन यूज करून. जो ट्रेंड एक वायट ट्रेंड आसा, हो एक सॅड ट्रेंड आसा गोंयाक लागून, आनी अशेंच जर चल्लें जाल्यार फाल्यां हिंदू क्रिस्तांवांचे दंगा जावपाक टायम लागचो ना. हे इलेक्शन आमी जितले भोवले, आमी जितले पळयले, आमकां दिसलें त्याच लेवलाचेर खंय तरी पावले आनी ते पावयताले, जावं ती काँग्रेस जावं ती बीजेपी. सो गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय, जे पॉलिटिकल लिडर तुमकां रिलिजनाच्या नांवाचेर वोट मागता, रिलिजन खतरे में म्हणून सांगून वोट मागता, ते तुमकां फोंडानूच घालतले. रिलिजन राखपी देव आसा. जर तुम्ही चर्चीन वयता, जर तुम्ही देवळान वयता, जर तुम्ही मॉस्कान वयता, जेन्ना तुम्ही त्या देवाकडे वयता तेन्ना त्या देवाचेर तुम्ही विश्वास दवरपाक जाय. जे पॉलिटिकल लिडर्स येवन सांगतात तुम्ही डेंजरान आसा, तुमचे रिलिजन डेंजरान आसा, तेंचेर जर तुम्ही विश्वास दवरता जाल्यार लोकांनी चर्चीन आनी देवळान आनी मॉस्कान वचपाचें बंद करपाचें. कित्याक तुमकां दिसता ते पॉलिटिकल लिडर्स ना पॉलिटिकल पार्टीज तुमचे रिलिजन सेव्ह करतले म्हणून जाल्यार व्हडलो जोग आसा, ही व्हडली फकाणां आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्राउडली सांगपाक शकता आनी प्राउडली आमी सांगता की आमी खंयचेच रिलिजन यूज करच्या आदी हे इलेक्शन कंटेस्ट केले. आमी गोंयकारांच्या नांवाचेर हे इलेक्शन कंटेस्ट केले. आमी गोंयकारांक लागून हे इलेक्शन कंटेस्ट केले आनी ह्याय फुडें आमी गोंयकारांक लागून इलेक्शन कंटेस्ट करतले. आमी दुसऱ्या भाशेन रिलिजन यूज करचे ना, ना खंयचे रिलिजन खतरे में म्हणून सांगून लोकांक पिशान काडपाचे ना, आनी खंयच्या सेक्शन ऑफ वोटर्स जे आसा तेंची वोट्स घेवन आमी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक विकचे ना, हे आमी सगळ्यांक सांगपाक सोदता. आमचे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी लास्ट 2 म्हयने जाले नॉन स्टॉप, जेन्नाच्यान आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज जालो तेन्नाच्यान नॉन स्टॉप लोकांच्या दारादाराचेर वचून आमचो मॅनिफेस्टो पावयले, आमचो कॅन्डिडेट प्रोफायल पावयले आनी लोकां मेरेन आमचे विचार पावयले. आमी तांकां थँक्यू म्हणना, कित्याक ते आमचेच पार्ट एंड पार्सल. बट हे इलेक्शन जर जालें, हे इलेक्शन जर आमी फायट केलें जाल्यार तेंच्या पुस्ताचेर, तेंच्या ताकदीचेर आनी तेंच्या डिटर्मिनेशनाचेर. भरपूर तेंकां सिच्युएशन टफ आसलें. जेन्ना आमी सिंगल फायट करता तेन्ना सगळेच पॉलिटिकल पार्टीज, सगळेच फोर्सीस आमच्या अगेन्स्ट वावरतले आनी ते सानांद्रेन कशे वावरले ते विरेश तुमकां सांगतलो. बट सगळे पॉलिटिकल पार्टीज जे आसात सगळे एकठांय जाल्यात, जेंकां गोंयकार कोण तो डिफायन करपाचो ना, जेंकां म्हादय गोंयांक दिवपाची ना,
जेंका गोंयकारपण पडलेले ना, अजिबात तांकां मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता त्याचो इफेक्ट पडना, ड्युअल वोटिंग कार्ड जाता त्याचो इफेक्ट पडना, मायग्रंट बस्ती जाता त्याचो इफेक्ट पडना, पूण ते गोंयकारपण आनी गोंय राखतले म्हणून भाशणां करता. हे सगळे एकठांय जावन तेंच्यांनी आरजीक खूब डिफेम करपाची हे केली, तेंच्यांनी ट्राय केले, फेक पोस्टर्स आउट केले, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे फेक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे फेक रिसिप्ट स्लिप काढून तेंच्यांनी डोनेशन मेळ्ळे म्हणून तेंच्यांनी व्हायरल केले. सेकंड लास्ट डे आदले दीस, इलेक्शनाच्या आदले दीस तेंच्यांनी आमचो कॅन्डिडेट विथड्रॉ जाला म्हणून एक तेंच्यांनी पीडीएफ तेंच्यांनी एक पोस्टर तेंच्यांनी आउट केलो आणि इंडिया लायन्साक सपोर्ट करता म्हणून सांगले. सो हे सगळ्या तरेचे घाण राजकारण ह्या पॉलिटिकल पार्टींनी ऑपोजिशनान आरजी विरुद्ध केले. बट रेव्होल्युशनरी गोवन्स आम्ही ठाम रावले. आमच्या भुरग्यांच्या पुस्ताचेर, लोकांच्या आशिर्वादाचेर, लोकांच्या मोगाचेर आम्ही इलेक्शन हे फायट केले, कंटेस्ट केले, लोकांनी वोटूय घातले. आता ते वोट सगळे सील जाल्ले आहा. 4 जुनाक कळटले कोण जिखतलो कोण शेणटलो. बट आम्ही लोकांक इतलेंच सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमकां लागून आसली, तुमकां लागून आसा आनी तुमकां लागून गोंयकारांक लागून आसतली. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ब्रीफ करचे, स्पेशली जे ऑपोजिशन असले तेंच्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिफेम करपाक कितें केलें आनी तेंच्यांनी सान अंद्रे जो आरजीचो मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघान कसले ट्रिक्स यूज केले आरजीक सकयल उडोवपाक आनी आरजीक डिफेम करपाक, हेचेर स्पेशली हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी ब्रीफ करची. आरजीचो एकूच मतदारसंघ आसा आनी एकूच मतदारसंघ आसल्या कारणान सगळे पक्षांची जी नजर आसली ती सान अंद्रे मतदारसंघांनी. जावं ते व्हडले व्हडले लिडर, जे लिडर येवन गेले, लिडर येवन मिटिंगी घेतल्यो, बारीक बारीक बसका घेतली, घरांनी गेले आनी कितलेशे लिडरांनी जी आश्वासनां दिली, जावं ते डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे जे हे करताले तांकां सपोर्ट रावले तेंच्यांनी हे केले आनी प्रत्यक्षात म्हणल्यार घराघरांनी डोर टू डोर वचून तेंच्यांनी केली. आता हितून अशें कळटा की सान अंद्रे मतदारसंघात तरी वोटर संख्या जी आसा ती बाकीच्या मतदारसंघांनी खूब कमी आसा, पण तांकां आयज भियात पडलेली की रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या पक्षाची आयज ती लीड आसा ती लीड खंय ना खंय कमी करपाक जाय, तांकां खंय ना खंय आमकां दाखोवपाक जाय. ताकाच लागून तांचो जो जोर आसा, म्हणल्यार अशी आश्वासनां दिल्ली की प्रत्यक्षात कोण वयताले बीजेपी पक्षाचे लिडर वयताले आनी ते लोकांक सांगताले की तुमकां आमी गव्हर्नमेंट जॉब दिता. म्हणल्यार आयज अशी परिस्थिती पावल्ली आसा, घरांनी भोंवताले, लोकांकडे मिटींग घेताले, घरांनी मिटींग घेताले आनी ते सांगताले तुमकां आमी गव्हर्नमेंट जॉब दिता. घरांत 2 जाण आसतना 2 जाणांकूय गव्हर्नमेंट जॉब दिता. म्हणल्यार ही परिस्थिती आयज बीजेपीची जाल्ली आसा. म्हणल्यार आयज तांकां खबर आसा की तांकां मतां पडची ना, पण ते घरांनी वचून ते सांगता. तशेंच पयशांचो जो दुर्वावर आसा, म्हणल्यार प्रत्येक इलेक्शनाक हे घडटा, पण ह्या इलेक्शनाक आनीक चड प्रमाणांत जालें. जेन्ना आमी प्रचार करताले, प्रचाराच्या टायमार पासून आमकां न्यूज गावली की अशें अशें चालू आसा, तेन्ना आमी वचून पळयले, फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयले, मात फ्लायंग स्क्वॉड पावचे पयलीं तांकां मेसेज मेळोन ते परत वयताले. जेन्ना 5 तारखेक काबार जाले, म्हणल्यार तेजे नंतर भोंवपाक मेळना, तरी पूण हे जे थोडे जाण जेन्ना लिडर आसा ते भोंवन थंय वचोन मिटिंग्यो बसून घेतलेल्यो आसा आनी फ्लायंग स्क्वॉडान तेंचेर एक्शन बसून घेवना. म्हणल्यार त्या टायमार ते नाच जाता. म्हणजे कशी तांकां न्यूज मेळटा, हो दुर्वावर जो आसा हो सान अंद्रे मतदारसंघान टोटल जाल्लो आसा. जो आदलो आमदार जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसा, तेंच्यो ज्यो घरच्यो म्हणल्यार तेंची फॅमिलीच्यो ज्यो टिंटेड गाडयो आसा, ह्यो टिंटेड गाडयो हेजे पयलीं आमी कंप्लेन केल्ली. जावं पंचायत इलेक्शन आसा, जावं ते असेंब्ली इलेक्शन हेजे पयलीं आमी कंप्लेन केली. तेन्नाय सांगलेलें आमी की ह्यो टिंटेड गाडयो भोंवता आनी हे फावटी सेम जालें आनी तेजेर एक्शन जे फ्लायंग स्क्वॉडाक सांगलेलें तेजेर एक्शन जावपूच ना. जी एक्शन म्हणटा ते आरटीओन घेवपाक जाय. अरे आरटीओ घेवपाक जाय नाल्यार कित्याक घेयना? म्हणल्यार आयज अशें दिसून येता जो सीएमान जे आश्वासन दिल्लें ज्या विधानसभेन की टिंटेड गाडयो म्हणटा त्यो आसपाच्यो ना आनी टिंटेड गाडयांचेर स्ट्रीक्ट एक्शन जातली. तुमचेच मनीस जे तुमचे कार्यकर्ते आसा जावं तुमचे जे लिडर आसा, हे लिडरूच आयज दुर्वावर करता आनी तुमी तांकां तेंको दिता. कित्याक तेंको दिता? एकूच कारण आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो गड आसा तो तुमी खंय ना खंय काबार करपाक सोदता आनी हेका लागून तुमचो जो पयशांचो दुर्वावर जावं ही आश्वासनां जी गव्हर्नमेंट जॉबाची आश्वासनां जी आसा ही प्रत्यक्षात तुमी घराघरांनी वचून लोकांक सांगली, म्हणल्यार अशें दाखोवंक सोदता की आमी तांकां रोखडेच गव्हर्नमेंट जॉब दितले. आनी दुसरे सायडीन म्हणटा, दुसरे सायडीन तुमी म्हटल्यार स्टेट जे कमिशन बसयला